हेब्रेवांक बरयलोले चिठयेवेलें वाचन. भावा भयणींनो, समोर येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचें खरें रूप न्हय, पूण सावळी देखून ती परतून परतून वर्साच्या वर्सा त्योच भेटवण्यो करूंक लायता. त्याच पासत देवाची भक्ती करतल्यांक संपूर्णाय दिवंक तिका शक्ती ना. कारण बसपी एकदां संपूर्ण जाल्ले जाल्यार सगळे योद्न बंद जातले आसले. कित्याक एकदां नितळ जाल्ल्या उपरांत तांकां पातकी अंतस्करणाचो भार आसचो नासलो. पूण परतेंच त्या योजना वरवीं वर्साच्या वर्सा पातकांचो उगडास जाता. कित्याक पाडकुळ्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायना. संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद्न आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक ना. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवड्याचेर म्हजे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद्न आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक ना. आनी तरी आसतना हें सगोट समूर्ती प्रमाणे ओंपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हे पोरी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर ओडव घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. योद्न आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजें कान उक्तें केलें. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्तें दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. उद्गार. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां. कित्याक स्वर्गा राज्याचे कूट तुवें ल्हानांक उक्तें केलें.
मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोरली आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसुल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाल केलो. म्हजी आवय कोण? म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवती बसुल्यांचेर नदर भोंवडावन म्हळें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.